महेश कुनाडकर तेचेर आज अटॅक झाला आणि एज अ पंचायत म्हणून आम्ही तिचे फुल कंडेम करता आणि ही जी बी दादागिरी आहे तर कोणाकूय दिसता की हे करून फुडें कोणाकूय धमकायतले जाल्यार हे चुकीचें आहा तेचेर आमी कांय धमकावपाचें ना आनी हो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो काय आनी 24 hours जावन अशें सांगलां की कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमी हेचेर आनीक मोर एक्शन घेवपाक लायतले सगळे माजरे कार्यकर्ते येवन तांकां कितें तरी एक्शन आमी घेवपाक लायतले आमी तांकां सोडचे तुम्ही किती एक्शन घेता तू म्हणटा पळय एक्शन समज हे घेयना जाल्यार आमी सगळ्यांक मांद्रेकारां एक कितें हाडून आमी विचारतले बाबा एक एक्शन कित्याक जायना हेचें पंचायत म्हणून तर आमी हांव प्लस आमी आमच्या वोटरांक सगळ्यांक आपयता की हेचेर एक्शन कित्याक जाय कित्याक हे इन्सिडंट धाकटो इन्सिडंट न्ही आयज कोण आमकां तेका जालां फाल्यां आमकांय जावचें म्हणजे आमी कितें हेचे फुडें इलेक्शनाक रावचें न्हू अशें कितें आहा हेचो मोटीव कितें आमकां अजून खबर ना जो पर्यंत हे भायर येयना कोणें केलां आनी कित्याक केलां तो पर्यंत आमी ओगी रावचे कोटी सरपंच आमच्या बरोबर सरपंच आसा एक सरपंच आसा आमची सगळी आमी 11 मेंबर आसा सगळे मेंबर हांगा आसा आयज जे मांद्रान घडलां ते म्हाका सगळो उलोवपाक तुमी आमच्या फुडें आसात आमी तुमच्या फुडें आसा पूण घडलां पळय ते आमी प्रत्यक्षात दोळ्यान पळोवन आयिल्ली आसा इतले ताका मारला इतलो मारला की तो 4 दिसाचो जागरणाचो भुताक म्हणतो म्हाजो देर जाता आमी आज 4 दीस नानोड्या देवाक आसली वाडदिवस आसलो जागरणाचो तो आणि तेजे प्लॅन केला की तो घरा कडल्यान थंय त्या जाग्यार पावता तो टायम त्या 5 जाणांक खबर आसला आणि जे झाडकीनी पळय रावल्ले 5 जाण लिपून त्या टायमार ते वयर येता म्हणजे हो सगळो प्लॅन केल्लो आसलो पयलीं तो थंयच्यान वयता तो माझो वॉर्ड नंबर हेंचो वॉर्ड नंबर 1 नंबर वॉर्ड 2 नंबर वॉर्ड आणि 3 नंबर वॉर्ड महेश आणि 4 नंबर आमी आमचे त्याच्या घरासून मातशे फुडें तेजे हो अटॅक जाला आणि ते सकल रावल्यात 5 जाण आणि जर बुरखे घालून रावता आणि तो विचारता तांकां कितें जालें म्हणच्या आधी त्याने मायकलाचें नाव घेवन ताका असो मारला की आमकां सांगपाक न्ही इतलें येता की हांगा सुद्दां ताका खिळे लागलेले आसा आणि तो एक जर दाणो जर तेजे तकलेर बसलेलो जाल्यार आमी तुमकां आयज कितें उत्तर दिवपाचें आसलें मेलो म्हणून सांगपाचें आसलें हांगा येवन पण हे सगळे धांवपळ केल्या सगळे आयले आमी मेलो म्हणून सांगपाक येवपाचें आसलें हांगा ना पूण अशें जर मांद्यान हे फर्स्ट टायम जाल्या तो कितले 4 टर्म निवडून आयिल्लो 4 टर्म निवडून आयिल्लो तो एकदा तेजी बायल सरपंच जाली आणि ताका लोक असो वायट ना आयज तुमी जर पाडशाचो हॉस्पिटलाक येयशे जाल्यार आख्खो मांद्रे आख्खो पेडण्या जमलेलो तेज्या खातीर ताका पळोवप कितें जालां काय म्हणून अशें जावंक जायना आसलें खूब ताका भयंकर मारला आयज तो रडपी न्हू आमच्या हितून सुद्दां आमच्या पंचायतीन घडामोडी जाता सरपंच पडटा कोण हे जाता पूण आमी एकामेकाक आमचें घर म्हणटात आमच्या एकट्याक कोणाक दुखलेलो सगळ्या जाणांक दुखतलें हे आमी पयलीं पासून सांगलां आयज आमच्या एकट्याक दुखयला कोणी दुखयला हे पुलीस आमी करतली आयज सरपंचान सांगला तुम्ही विचारल्या तुम्ही कितें करतली आमचे सरपंचांचे आमचे सगळे लोक भायर सरपाक तयारीन आमच्या मांद्र्या पुलीस स्टेशनार बसल्या ताका आयज हांगा तुमी सीएमा कडेन येतले म्हणून आमी थोडी हांगा येयला आमी आयज थंय आसपाची की सीएमा कडेन आमचो कितें हें आसा पळय तो वेळापत्र तेंच्यांनी दिल्लो आसा पण आमी कितें करतली न्हू हांव तुमचे कडेन मागता तुमी बरें आमकां विचारपाचें की महेशाची कितें केलां तुमी एक जर तांकां जे कोणा मारल्या पळय ते मेळ्ळे काय ना आनी मेळूंक ना कित्याक हे तुमी आमकां विचारूंक जाय आनी विचारतलेच कित्याक हेचो न्याय जावकूच जाय अशें केन्ना घडूंक ना आमी कितलीं वर्सां राजकारण केलें हे सगळे नवी आमी पयलीं म्हाजे मिस्टर आनी ते आनी हांव आमी पयलींचे राजकारणांतले आसा आमी समाजान काम केलें राजकारणान काम केलां घडामोडी जाल्या पंचायत पडल्या घडयल्या पूण असो मार खावंक ना